बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. मनीस जेन्ना आपस्वार्थी जाता तेन्ना मनीस आपले मनीसपण विसरता आनी दुसऱ्या सवें दारून जावंक पावता. पूण हाचो शेवट आपस्वार्थी मनीस आपल्या जिविताचे निसंटन करता. देवान दिल्ली सगळी देणी घेवन आपस्वार्थी जावचे बदले देवाची देणी दुसरें सवें वांटूंक दयाळ जावया. हेंच करूंक तुमकां सगल्यांक ह्या मागण्यांत येवकार. विशय: चोत्राय धरात आनी दोन ग्रेस्कायची आस सारकीच सोडून दियात. स्त्रोत 9 आनी 5 वोळ 6 ते 7. भितर सोरात मान बागावून सासणांगी पडुया. आमच्या रोचनार देवाक पांयां पडुया. कित्याक तो आमचो देव आनी आमी ताणें चोरवाक व्हेल्ली पोरसां. ताणेंच पोसलोल्यो शेवल्यो. आयज तरी ताचो ताळो तुमी आयकात. तुजी उतरां म्हणल्यार आमच्या जिविताची ग्रेस्काय. तुजें उतर आमची दिशा, आमच्या जिविताचो उजवाड. प्रकाशनेच्या पुस्तकांत आवेसवर 14 वोळ 7 अशें सांगता. ताणें व्हडल्यान उलो मारलो. देवाची भोक्ती करात आनी ताका मोहिमा दियात. कित्याक ताणें मनसुवी करचो वेळ पावलो. जाणें रचला स्वर्ग आनी संवसार, समंदर आनी उदकाच्यो झरी. ताका सासणागी पडून नमस्कार करात. हे वेळार सगळीं जेजूक नमस्कार करुया. आनी हो आमचो नमस्कार गितांतल्यान आमी उबारुया. गीत गावया. आर्कां तुका, स्तुती तुका. जेसू तूं म्हजो राय. जेसू तूंच म्हाका जाय. हालेलुया जेसू तूं म्हजो राय. जेसू तूंच म्हाका जाय. आर्गां तुका, स्तुती तुका. आर्गां तुका, स्तुती तुका. जेजू तूं म्हजो देव. जेजू तूं म्हजो जीव. हालेलुया जेजू तूं म्हजो देव. जेजू तूं म्हजो जीव. आर्गां तुका, स्तुती तुका. आर्गां तुका, स्तुती तुका. जेजू तूं म्हजें सोत.
जेजू तूं मोचें सोत जेजू तूं मोची वाट आर्गा तुका स्तुती तुका आर्गा तुका स्तुती तुका Hallelujah, hallelujah, Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Arka tuka Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. म्हाका टीव्ही पळोवंक जाय. पवित्र पुस्तक आनी कोण वाचतलो आनी नियळटलो. ह्या पवित्र पुस्तका वरवीं म्हाका कितें मेळटलें? हें पुस्तक वाचूंक गेल्यार म्हजो वेळ हांव इबाडटलों. हांव एक पातकी. आनी हें पवित्र पुस्तका वरवीं म्हज्या जिवितांत कसली म्हूण नवसरणी येतली. ह्या पुस्तक वाचूंक म्हजें गिन्यान आनी गिरेस्तकाय वाडटली काय? असली चिंतना आमच्या मतीन कितलेच फावट आयल्यांत आसतली. हे वेळार पवित्र पुस्तका सवें दाखयलोली बेसरमाय आमच्या मोतींत हाडुया. आनीक दूख धरून जेजू लागीं खालतिकायेन बोगसणें मागुया. स्तोत्र 32 वोळ 5. पूण हांव तुजे मुखार म्हजो गुन्यांव ओळखून घेतलों. म्हजें पातक हांवें लिपोवन दवरलें ना. हांवें म्हणलें, सर्वेस्परा मुखार म्हजो गुन्यांव ओळखून घेतलों आनी तुवें म्हजें पातक बोगशिलें. स्तोत्र 30 वोळ 10 ते 13. सर्वेस्परा म्हाका आयक, म्हजी काकलूट कर. म्हाका पाव सर्वेस्परा. दुकान रोडण्यान काडटालो दीस तुज्या आदारान आतां उठ्ठा नासता. प्राजिताचें आंगावलें काडून तुवें म्हाका आनंदान न्हेसयलोय. देखून म्हजो आत्मो तुज्या मनाक स्तोत्रां गायतलो निरंतरी. सर्वेस्परा देवा मुखार म्हज्या देवा तुका दिनवासतलो निती खाली. जेजू तुजें उतर वाट सत आनी जिवीत. आमी तुका दिनवासता. जेजू तुजें उतर आमच्या जिवितांत गिरेस्तकाय आनी तुजें उतर पेकोवणी दिता. आमी तुका वाकाणटा. जेजू तुजें उतर काळजा मनाक शांती दिता. आमी तुका आर्कां दिता. जेजू तुजें उतर सोडवणेचो रस्तो दाखयता. आमी तुका दिनवासता. गीत गावया E3.
सोबीत सुंदर फुलांपासून विचित स्वादीक फळां खातीर बापा तुका अर्गां दिता तुज्या मोगाक गायन करता बापा तुका अर्गां दिता तुज्या मोगाक गायन करता मळबा वेल्या सवण्या पासत दर्या तुले मासले खातीर बापा तुका अर्गां दिता तुज्या मोगाक गायन करता बापा तुका अर्गां दिता तुज्या मोगाक गायन करता सूर्या चंद्रा तारा पासत वाऱ्या पावसा विजा खातीर बापा तुका अर्गां दिता तुज्या मोगाक गायन करता बापा तुका अर्गां दिता तुज्या मोगाक गायन करता जरी नदी दर्या पासत फातरां कडपा दोंगरा खातीर बापा तुका अर्गां दिता तुज्या मोगाक गायन करता बापा तुका अर्गां दिता तुज्या मोगाक गायन करता आमच्या खाणा पिण्या पासत नेसना घरा शेळा खातीर बापा तुका अर्गां दिता तुज्या मोगाक गायन करता बापा तुका अर्गां दिता तुज्या मोगाक गायन करता. देवाचें उतर आयकूंक उबी रावुया. लुकाचें शिव वर्तमानांतलें वाचप. 24:12 वोळ 13 ते 21. लोकांच्या जम्यांतल्यान कोण एकल्यान जेजूक म्हणलें, गुरुजी, आमकां पडला त्या दायजाचो म्हजो वांटो कुशीन काडून म्हाका दी म्हूण म्हज्या भावाक सांग. पूण ताणें ताका अशी जाप दिली, मनशा, तुमचे भितर न्यायनीत वो वांटप करूंक म्हाका कोणें नेमला? मागीर ताणें सांगलें, चोत्राय धरात आनी 2 गिरेस्तकायची आज सारकीच चडून दियात. कित्याक कोणाक पुस्कोळ गिरेस्तकाय आसली जाल्यार ताचें जिवीत तिचेर दवरलेलें ना. मागीर ताणें तांकां एक वोपार सांगली. एक गिरेस्त मनीस आसलो आनी ताच्या शेताभाटांक खूब पीक जालें. तेन्ना तो आपणाचेच भितर चिंतूंक पडलो, म्हजो पीकपाडो भरून दवरूंक म्हजे लागीं जागो ना. हांवें कितें करचें? आनीक ताणें म्हणलें,
अशें करतलो. म्हजे कडे मोडून ताचे ऊन व्हडले बांदतलो आनी म्हजे शेता भाटाचें सगळें उत्पन्न आनी म्हजो आत्माल तातूंत भरून दवरतलो. मागीर म्हाका अशें म्हणटलो, जिवा म्हज्या, साबार वर्सां पुरोसर खूब माल तुजे आदीन आसा. विसो घे, खा पी आनी मौज मार. पूण देवान ताका म्हणलें, आरे पिशा, आयज राती तुजे कडलो तुजो जीव परत मागचो आसा. म्हणटच तुवें तयार करून दवरलाय तें कोणाक? आपणाक तेवो एकठांय करता पूण देवा मुखार ग्रेस जावंक ना. ताची गोत ही. देवाचें उतरें. देवाचे व्हड उपकार. देवाच्या उतराक नियाल. आमचे जिवीत ह्या संवसारी वस्तूंचेर, संवसारी ग्रेसकायेचेर, भाटां बेसांचेर दवरलेलें ना. आनी हें समजून घेवंक जेजू एक ग्रेस पिशाची ओपार सांगता. ग्रेस मनशाचें चिंतप आनी ताची वागणूक आपस्वार्थी जाता. तो आपणाचेच भितर चिंतूंक लागता. म्हजो पीकपाडो भरून दवरूंक म्हजे लागीं जागो ना. हांवें कितें करचें? आनीक ताणें म्हणलें, अशें करतलो. म्हजे कडे मोडून ताचे ऊन व्हडलें बांदतलो आनीक म्हाका पिकलां तितलेंय आनी म्हजी ग्रेसकाय तातूंत भरून दवरतलो. मागीर म्हज्या आत्म्याक अशें म्हणटलो, आत्म्या म्हज्या, साबार वर्सां पुरोसर खूब माल तुजे आदीन आसा. विसो घे, खा पी आनी मौज मार. देवान ताका म्हणलें, आरे पिशा, आयज राती तुजे कडलो तुजो जीव परत मागचो आसा. म्हणटच तुवें ग्रेसकाय करून दवरल्या ती कोणाक? देवान ताका जायतें दिल्लें. हें पळोवन तो पिसो जाता आनीक आपलेंच चिंतूंक लागता. घडये ताचें काम करूंक जायते वावराडी आसले जायत, पूण तो तांचें चिंतिना. चड मेळ्ळां थोडें म्हज्या वावराडे सवें वांटलो असलें ताचें मन न्हय. तशेंच देवाक दिनवासतलो आनी वाखाणटलो असलेंय ताचें काळीज न्हय. बऱ्या आनी वायट मनशाचो, जाणाराचो आनी पिशाचो शेवट एकूच. स्तोत्र 40:9, 8:8-13 अशें सांगता. शेणो मनीस मातयेंत वेता, तसोच पिसोय आनी मुर्खो मरून सोंपता. आपली ग्रेसकाय दुसऱ्यांक सोडून चल्ले हें कोणूय जाणा. आपल्या नांवां ग्रामान दिल्या जाल्यारूय मनशाचें निमाणें घर म्हणल्यार मातयेचो फोंड हेंच ताचें सदांच तोखतलें भिराड. मनीस आपली ग्रेसकाय सदांच सांबाळचो ना, सोंपून वेतेल्या मनजाती सारको तो.
पेलेचेर पदवी चलयता म्हूण जीं कोण आपणाचेरूच पातयोन आसात तांची गोत हीच. ग्रेसकाय आनी व्हडपणा फाटल्यान धांवतलो मनीस वाऱ्या फाटल्यान धांवतल्या एका पिसाट मनशा सारको. हातूंत जाय तें सोत आसा. मरण कोणाकूच चुकोना. एका दिसा आमी सगळीं मरतल्या जाल्यार संवसारी वस्तूक लागून आमी भाव भयण कित्याक दुस्मान जावन जियेतात काय? संवसारी आशेक लागून आमी आमच्या जिविताचें निसणटण कित्याक करता काय? त्या पिशा भाशेन आमची गोत जायना जावं देवा मुखार ग्रेस जावया. कशी? जें आमचे लागीं कितें आसा तें सगळें देवाची देणी म्हूण वळखून घेवया आनी देवाक सदांच दिनवाशी रावया. देवाक दितना बरें तें दिवया आनी चड दिवया. देव ओदीक आमकां आपल्या आशिर्वादान भरतलो. मनशा मुखार ग्रेस जावया. जें देवान आमकां दिलां तें आमकांच दवरूंक दिवंक ना, पूण तें दुसरें सवें वांटूंक दिलां. आपणाक तेवो एकठांय करता पूण देवा मुखार ग्रेस जावंक ना. ताची गोत हीच. गीत गावया B6. तूं म्हाका सोमया हाक मारूं नाका. म्हज्या बापाची सदांच खोशी कर. सदांच खोशी कर. आयक म्हजी उतरां चल तांच्या मार्गार. अशें तुजें घर खोडपार बांदून काड. खोडपार बांदून काड. सोम्या तुजी उतरां सासनीक जिविताची. सोम्या तुजी उतरां सासनीक जिविताची. आयच्या काळार जेन्ना संवसार आमकां जाय तितली गिरेस्तकाय पुंजावंक शिकयता तेन्ना गिरेस्तकाये वेली आमची मोन काडून आनी आमच्या जेजूच्या उतराची गिरेस्तकाय आपणावूंक ह्या मागण्यांतल्यान मागुया. मागण्याचो जबाब: सूख संतोश दितेले आत्मीक गिरेस्तकायेचेर नदर मारून जिवूंक आमकां शिकोय बाप्पा. परत एकदां म्हणुया: सूख संतोष दितेले आत्मीक गिरेस्तकायेचेर नदर मारून जिवूंक आमकां शिकोय बाप्पा. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी संवसारी वस्तूंक चड मोल दिवचे बदलेक
आपल्या साद्या जिवितांतल्यान आपले पोरजेक ते जेजूच्या उतराची देख दिवंक तांकां बापाची कृपा मागुया. जबाब. सूख संतोष दितेले आत्मीक गिरेस्तकायेचेर नदर मारून जिवूंक आमकां शिकय बाबा. आमच्या देशाच्या फुडाऱ्यांनी आपस्वार्थीपणान बरोवन सृश्टीचे निसंटन करिना जावं तांकां बापाची जाणवाय मागुया. जबाब. सूख संतोष दितेले आत्मीक गिरेस्तकायेचेर नदर मारून जिवूंक आमकां शिकय बाबा. चोत्राय धर आनी सगळे तरेच्या आपस्वार्थांतली मेकळीं रावात. कित्याक कोणाक पुस्कोळ गिरेस्तकाय आसली जाल्यार ताचें जिवीत तिचेर दवरलेलें ना. देवान जी आमकां देणी दिल्यान ती आमी एकामेका सोबें वांटूंक आनी सगळे तरेच्या आपस्वार्थांतली मेकळीं जावंक आमकां बापाची कृपा मागुया. जबाब. सूख संतोष दितेले आत्मीक गिरेस्तकायेचेर नदर मारून जिवूंक आमकां शिकय बाबा. पिशा, आयचे राती तुजो आत्मो परत मागचो आसा म्हणटोच तुवें तयार करून दवरलां तें कोणाक? संवसारी वस्तूंक लागून आमचे मोदें उपरासलोले सगल्यो दुस्मानकायो आनीक आमी सोंपोवंक आमकां बोगसणेचें काळीज बापा लागीं मागुया. जबाब. सूख संतोष दितेले आत्मीक गिरेस्तकायेचेर नदर मारून जिवूंक आमकां शिकय बापा. आमी दुसऱ्याचें बरें चिंतुया, दुसऱ्याच्या गरजांक पावुया, दुसऱ्यांक दिवया आनी दुसऱ्या मुखार न्हूच वस्तूंनी पूण आमच्या बरे कोरण्या वरवीं ग्रेस जावुया. सगळी आमची मागणी एक करून जेजून शिकयलेले मागणें बरोबर करुया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी गोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताणेक पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन.